काल जे भोमा पंचायतींचे आरोप केल्या त्याचे उत्तर दिवपा खातीर आज जी पत्रकार परिशद आणि बाकीचे सुद्धा झाली. काल भानसवाडी मार्केटाचेर एक न्यूज आयल्या, सगळ्या पेपरांनी आयल्या आणि त्यातून अशें म्हणलें गेलें की दीपक ढवळीकरान कसलोच प्रयत्न करूं ना आणि सुधीर ढवळीकरान इंटरफेअर जावचें न्ही. पूण म्हाका सांगूंक जाय, सुनील मोमकार गेली 10 वर्सां पंचमुना आसा, दामोदर नायकूय पंचमुना आसा गेली 10-15 वर्सां. की हो प्रकल्प मूळ हांवें सुरू केल्लो आणि सुरू करपा वेळार 2012 आम्ही तो हातान घेतलेलो. तेन्ना जुनो जो भाणस्तारी पूल आसा, तो रस्तो जो भितर गेला तो नॅशनल हायवे म्हणून दाखयल्लो आणि तितली जागा 800 स्क्वेअर मीटर ही नॅशनल हायवेक आशिल्ली आणि ती जागा आमी घेतले शिवाय आमकां तो प्रकल्प फुडें व्हरपाक मेळनाशिल्लो. हे विसरचे न्ही. आणि 2012 नंतर आमी नॅशनल हायवे दिल्ली ते डिनोटिफाय करपाक पयली एप्लिकेशन केलें गोवा सरकाराच्या माध्यमांतल्यान. ताणी जवळजवळ 1 वर्स घेतले डिनोटिफाय करपाक सर्वे करून आणि 2014 ती डिनोटिफाय जालो. ती जागा ती डिनोटिफाय करतकच सरकाराच्या PWD खात्यात ती जागा आयली आणि ती जागा परत पंचायतीच्या नावार करपाक आणि 2 वर्स लागली. पूण ती सगळो प्रोसेस हो आमी करून घेतिल्लो. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना सुधीर ढवळीकर PWD मिनिस्टर आसतना आणि त्या खातीर हो प्रकल्प आज जाता. त्या वेळार आमी ड्रॉइंग केल्ले. दामोदर नायक आशिल्लो, आर्किटेक्टा कडेन दामोदर नायक, सुनील मोमकार हे वचून ते ड्रॉइंग तयार करताले आणि ड्रॉइंग तयार जाले, जागा मेळ्ळी. तो पर्यंत 2017 आयलो, निवडणूक आयली आणि उरले. त्याचो अर्थ आमी तो करूं ना किंवा फुडें व्हरूं ना हेचो तथ्य ना. हे लोक आयचे फक्त खंयच्या वाटेन आपूण आसा, खंय खंय कितें मेळटा थंयच आसपाचें करपाक मार्केट. ते काडपाक आनी 2 वर्सां लागली त्यांच्या हातांतल्यान. ते काडून परत पंचायतीन घेवन पंचायतीची जागा आणि ही जागा मेळून गोवा GSIDCक दिली. आता तांकां सगळें आयतें मेळ्ळा. ते टेबला वयले केळें खातातूच हे आमकां खबर आसा. प्रश्नच ना सगळ्या प्रोजेक्टाचे. पूण प्रोजेक्ट तयार करपाक ज्यो सुविधा जाय आसल्यो, ज्यो गजाली जाय आशिल्ल्यो त्यो आमी तयार करून दिल्ल्यो. फक्त ताका फंड्स नाशिल्लो आणि 2015 नंतर मनोहर पर्रीकर गेले, ताणें फंड्स दिवपाची तयारी केल्ली. अशी 2 प्रोजेक्ट उरिल्ले. अजून सांगता, बाणस्तारी मार्केट आणि हायर सेकंडरी बिल्डिंग खांडोळा, गव्हर्नमेंट हायर सेकंडरी, गव्हर्नमेंट कॉलेज हे आमच्या हेतून आम्ही बांधून घेतले तरतूद करून 20 कोटी रुपयाचे. हे बी सुरू जायना. पूण गव्हर्नमेंट हायर सेकंडरी जायना. हायर सेकंडरीत आम्ही ड्रॉइंग तयार केला, फंड्स केल्ले, सगळे केल्ले. पूण मनोहर पर्रीकर वतकीर अशें राजकारण बदललें आणि ते प्रोजेक्ट पण गेले. हे पैसे थंय वापरपाक जाय. गोंयभर असे कश्टकारी जे लोक आसा, एसटी समाजात जो धंदो करता, जे शेती करता, जे मळे घालतात, तांकां व्यवसाय करपाक जाय, जे अडचणीत आसा तांकां वयर काडपाक खातीर हो फंड्स आसा. हो फंड्स जनरल वापरपाक मेळना. जनरल लोकांचो ताचो फायदो जाता तो करपाक मेळना. तातूंत जनरल फंड आसा. ही चूक जी केल्या ती फायनान्स डिपार्टमेंट सरकाराच्यान केल्या. ह्या हांव सांगूं सोदता. उठसूट कितें उलयलें म्हूण जायना. हांव अजून आव्हान करता पंचायतीक, जर तर ताका 100% एसटी फंड वापरला आसत थंयचे 80% तुका लोकल एसटीक दिवची म्हणून. दिवची एसटी लोकांक
तांकां व्यवहार करपाक लावचो. उगीच विरोध करपाक जाय कितें उलोवपाक जाय म्हणून उलोवचें न्ही, पूण शिकयताय म्हणून उलोवचें न्ही. ते करा, प्रत्येकाक गरज आसा. त्यांची उदरगत जावपाक जाय, त्यांची घरां सारकी जावपाक जाय, तांकां शिक्षण मेळपाक जाय. त्याचो एसटी क्लब, एसटीचे लोक कितलेशे शेती रोयता, ते एक तरी शेतकरी क्लब एसटीचो गेला. ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जायना, कापण्याची मशिनां आसतात, हे बाकीची मशिनां आसतात. हे एसटी वापरले ते वयर सरचे ना. कितें दिलं तुम्ही? अजून आम्ही एसटीची घर बांधता. हांव केवळा 18 घर बांधता एसटीची. ते कितें आयल्या म्हाजे कडेन? कितें आयल्या? तुम्ही जर तांकां तो फंड सारको दिल्लो जाल्यार ते म्हाजे कडेन येवचे नाशिल्ले. आज हांव 18 जाणांची घरां बांधता एसटी लोकांची. तांकां गरज आसा. जवळ जवळ 80-90 भुरग्यांक शिकयता हांव अजून. फी भरता, पुस्तकां दिता, ड्रेस दिता. हे कित्याक जाता? ह्या पैशाचो गैरवापर असो जाता म्हणून हे जाता. खरें तर तुमकां दिवपाक जाय तो फंड सारको वाटा सगळी गोंयभर तितलो खर्च आहा. कितें सांगता म्हणून आपली लज तेतूंत काडची न्ही अशें म्हणून सुनील बोपराक सुद्दां सांगूं सोदता. मान सन्मानाक लागचे. आज माशेलाक पंचायत पडली. कित्याक पडली? कारण कितें? आज परत आमची पंचायत जाली, जातली आतां 5 तारखेक. कित्याक? हो विचार करा. थोडे स्वाभिमानान जगपी आसा. फक्त स्वाभिमान अभिमान फक्त उलोवपा पुरता आसना. ते एसटी समाजाक ते दिवन तांकां स्वाभिमानान जगपा लावचें. तांकां काय दिवचो ना आनी स्वाभिमानान जगा म्हणटाले ते उगडना. हे पयशे येतात ते तांकां व्यवस्थीत दिवन त्यांची उदरगत करून तांकां स्वाभिमानान जगपाक तुमी दिवपाचें.